नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाले पोनासच्या नमो नमो सडवणारा साक्रामेंतांतमकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाले पोनासच्या नमो नमो सडवणारा साक्रामेंतांतमकाराच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव पोवन लिपोवन तुवें पुण्याचें रूप घेतलाय पुण्या वायनार तूं आमची कान जाताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाले पोनासच्या नमो नमो सडवणारा साक्रामेंतांतमकाराच्या जिणेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे दांबूसमूक आशिवनांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडारे नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाले पोनासच्या नमो नमो सडवणारा साक्रामेंतांतमकाराच्या हालेलुया 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 अर्गा तुका सुम्या जेजू होळप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 साक्रामेंतांतमकाराच्या जेसू इमॅन्युएल देवाच्या काकुळतीचे मुखामोल तो देवाच्या मोगाचे मुखामोल तूं सुम्या आमचे सांगात आसाय अर्का जेसू अर्का जेसू तुझ्या हाजीरपणा खातीर ह्या वेळार जर आमी तुझे बोवारी हांगासर आसाव जाल्यार सुम्या तुवेंच आमकां ह्या पुणतळाक ओडून घेतलाय अर्का जेसू अर्का तुका सुम्या थोडो वेळ आमी तुज्या हाजीरपणाक करसूंक विंचला आसता
सो मी आज प्रत्येक जावन आमी परगांवांत आसच्या आमच्याच कुटुंबाच्या संद्या खातीर भाव भयणी खातीर मोगाच्या खातीर मागूंक सुमया आमी हो वेळ मेजला. जेजू तुज्या हाजीरपणांत रावून तुजे लागीं सुमया हो वेळ करसून ह्या आमच्या भाव भयणी खातीर विनंती करूं तुवें फाव केल्ल्या खातीर तुका दिन वाचता. जेजू ह्या घडये आमी प्रत्येक जावन तुका अर्गां दिता. परगांवांत आसच्या आमच्या सगळ्या भाव भयणीच्या देण्या पासून सुमया प्रत्येक जावन परगांवाक वचूंक आमच्या भाव भयणींक आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या समाजांतल्या साहित्यांक फाव केल्ल्या वरवीं सुमया साहित्य बरेंपण आमच्या कुटुंबांनी जालां. साहित्य बरेंपण पुबीत सभेंत जालां. आमच्या दियेसीजेंत वाड्यांत सगळ्यांनी जालां. जेजू परगांवाक वचूंक थंयसर वावर करूंक तीं दारां तुवें उक्तें केल्ल्या खातीर अर्गां दिता जेजू तुका. परगांवांत आसच्या आमच्या हर एका भाव भयणीच्या देण्या खातीर तुका अर्गां दिता. हांगासर परगांवांत वावर करची ह्या आदीं केल्लीं आतां फाटी येवन आपणा कुटुंबा सांगता जिवनची भाव भयणी आसा. जेजू साहित्य आमच्या भाव भयणीक परगांवाक वचून थंयसर वावर करूंक तो अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. सुमया थंयसर वेता आसतना साहित्य बऱ्या मनाच्या मनशां मारिफात तांच्या जिविताक आदार लाभला. सामपुरो कुटुंबादारां मोगाचीं वळखीचीं इश्ट मित्रां या कोणीय सामपुरो तांच्या मारिफात सुमया तांकां थंयसर वचूंक आनी हें काम सोदूंक हें काम करूंक अवकाश लाभला. त्या बऱ्या मनाच्या मनशा पासून ती तुका अर्गां दिता. जेजू परगांवांत वावर करच्या भाव भयणी मारिफात आमच्या समाजांतल्या साहित्यांक उदरगतेक पावूंक साध्य जालां. सामपुरो शिकाप जोडूंक उंचलें शिकाप जोडूंक आदार लाभला. बरीं घरां बांदूंक जागे काण घेवंक ह्या हेर रितींनी सुमया आर्थीक रितीन बळादीक जावंक जेजू हो आदार परगांवाक वचून वावर करचो अवकाश एक वर्तें देणें भाग जावंक पावला. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता जेजू. ह्या खातीर अर्गां दिता. सुमया परगांवांत वावर करच्या भाव भयणी थंयसर वावर करना जें कितें तांच्या कश्टाचो फळ म्हणून मुरोवन जावं पुरो इगर्जांक संस्थ्याक ह्या बऱ्या कार्यांक दुर्बळ्यांक बऱ्या वावराक सेवेक आदार दिल्ल्या वरवीं जेजू आज आर्थीक रितीने आनी हेर सवलतांनी उदरगतेक पावूंक आमकां साध्य जालां. सुमया ह्या परगांवांत वावर करच्या भाव भयणींक तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताच्या हरगी एकल्याच्या हाजीरपणा खातीर आनी तांणी करच्या वावरा खातीर तुका आमी दिन वाचता. जेजू ह्या घडये आमी तुका अर्गां दिता आसतना सुमया जायते फावटी ह्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट तांचे समस्ये तांचे एकसूरपण तांणी थंयसर भोगच्यो त्रास आमी समजूंक चुकल्या. जेजू आमी जायते फावटी चिंतलां भायर आसचें परगांवांत आसचें म्हळ्यार मजेन जियोवचें म्हणून. पूण सुमया सगळें सोडून तांच्या कुटुंबांक तांच्या भाव भयणीक तांच्या मोगाच्या मनशांक थोडे फावटी लग्न जावन एक हप्त्यांनी 10 दिसांनी वा भुरग्यांचे देणे लाभतस जावं पुरो एक 10 दिसांनी या 15 दिसांनी तांकां परगांवाक वचचें पडलां. फाटी येता आसतना ते भुरगें वाडोवन आसता बापायची वळख सयत मेळना आवयची वळख सयत मेळना असले संदर्भी आसात. पूण सुमया आमी जायते फावटी ह्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट तांणी भोगचे समस्ये समजूंक चुकल्या. जेजू समजूंक चुकल्या. परदेशीच्या गांवांत जियोवचें तें सुलाबायचें न्ही.
थोडे बटी आमचीच म्हणले थंयसर आसनात आसल्यार थोडे बटी वळखूच दाखयनात असले जायते संदर्भ आमच्या परगांवांत वावरकडच्या भाऊ भयणी मांडून घेतले आसात. जेसू ह्या आमच्या भाऊ भयणीक आमी समजूंक चुकल्या. सोम्या ह्या खातीर आमकां तूं बक्षी जेसू. जायते फावटी तांचे ताव न्हू आमी जायते आशेलो कितें मेळटा म्हणून, पूण थोडे तांचे थंय उपकारी मोन दाखोवंक आमी विसरल्या. जेसू विसरल्या. कोणी परगांवतावन येताना तांणी आमकां वस्तू दी जाय, गिफ्ट्स दी जाय, पयशे दी जाय, हें तांणी दिवचें तांचें कर्तव्य म्हूण मात्र चिंतलां. पूण तांचे थंय उपकारी मोन दाखोवंक आमी चुकल्या. जेसू चुकल्या. सोम्या आज आमी प्रत्येक जावन ह्या परगांवच्या भाऊ भयणी खातीर मागोवंक हांगसर तुजे समकार आसतना जेसू ह्या घडये तुजी बुजवणेची उतरां पयले परगांवांत आसच्या हर एका भाऊ भयणीक फावो जावन दी. भाऊ भयणीनो, मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा. हें गीत आमी गायतना जी कोण भाऊ भयणी खातीर ज्या भाऊ भयणी खातीर तुमी मागोवंक हांगासर आसात परगांवांतच्या भाऊ भयणी खातीर तांचे नांवां तुमच्या मनांत उडासा काडा आनी जी गंधराची उतरां आसात ती तांकां तुमी सांगा, भरवशान सांगा. हांगासर बसून भाऊ भयणी सोम्याच्या हाजीरपणान बसून त्या भाऊ भयणी खातीर सोम्यान दिवचो बरवसो तूं सांगता आसतना खंयसर ती आसा जावं पुरो त्या सोम्याचें हाजीरपण ताचो सांगाती अणभव करूंक शकतले. मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. भावा भयणी, ज्या कोणा खातीर तूं मागोवन आसा हे परगांवांतच्या भाऊ भयणीक ताचें नांव मोतीन काड. परतना आमी मनशाकडो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हणटा आसतना तांचें नांव काड. दोळे धांपून काळजांत हांव सांग, ज्या जावं पुरो तुजो पती, तुजी पतीन, तुजी भुरगीं, शेजारची भाऊ भयणी कोणीय आसूं पुरो ह्या तुज्या जिविताक आदार दिल्ली परगांवांत वावर करना तुकाय बळादीक जावंक आदार दिल्ली ती आसा जावं पुरो ताचें नांव काड. सांग मनशा कुळाचो रक्षक जेजू ताचें नांव काड. तुका आपयत आसा. बरवशान हें उतर तूं ताका सांग भाऊ भयणी. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. भावा भयणी, सोमी जेजू आपयता म्हळ्यार तो हर एकल्याचें नांव काडून आपयत आसतना बरवसो दिता. तो आपयत आसतना धैर्य दिता. तो आपयत आसतना बुजवण दिता. तो आपयत आसतना भलायकी दिता. तो आपयत आसतना सुटका दिता. तो आपयत आसतना समाधान दिता. तो आपयत आसतना भाऊ भयणी ताचो सांगत दिता. त्या देखून परत आमी तें गायत आसतना परत त्याच भाऊ भयणीचें नांव काडा आनी सांगा, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. कष्ट आनी नश्टान सांपटल्यानो, मोतीची इजा भोगतल्यानो,
शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान जेसू आपयत आसा. तुमकां तो आपयत आसा. कष्टांनी नसता समतल्यानो मोती जिजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नसता समतल्यानो मोती जिजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा. मनशाय कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. येसू ह्या घडये हो प्रत्येक वेळ आमकां आशिर्वादांचो वेळ जावन तुवें दिलाय. सुम्या आमच्या परगांवांत आसच्या हर एका भाऊ भयणीक तुका समर्पित हांव. जेसू तुजेरच बोरवोसो दवरून ती थंयसर कामाक वा शिकपाक पावल्यात. सुम्या त्या हर एका भाऊ भयणीक तुज्या बळवंत हातांनी समर्पित हांव. जेसू खंयसरी ती ह्या घडी आसा जावं पुरो. सुम्या ती तुजे दिश्टी भायर नांत. जेसू ती तुजे दिश्टी भायर नांत. कितेंच तुजे दिश्टी भायर आसूंक साध्य ना. सुम्या आमी हांगा थावन मागतानाय ते थंयसर जावं पुरो तुवें ऑफिसांत आसा या भायर वावर करतात, घरचें काम करतात, शिकतात, ह्या विशय घेतात. सुम्या ह्या घडये थंयसरी तुजे हाजीरपण तुजो सांगात ती भोगूंक शकतात. जेसू परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्या मनशांक ह्या घडये तूं आपट. जेसू आपट. जेसू प्रत्येक जावन जी कोण एक सुरपण अणभव करनासात तांकां तुजो सांगात दी. जेसू जी परगांवांत वावर करची भाव भयणी पिडेंत आसात जाल्यार दैवीक वैसा तूं तांकां आपड. जायते बडी कुडीची पिडा ना जाल्यार सुम्या मानसीक रितीन ती कश्टतात. जेसू तांकां तूं बळादीक कर. सुम्या परगांवांत आसच्या जायत्या भाव भयणीक बरें काम ना तरी आपणाच्या कुटुंबाक पोशी जाय, सरितीन उदरगती जायचे म्हणल्या त्या एकाच आशेन सुम्या थंयसर रात आनी दीस म्हणल्या बरे कश्ट काडनासात. सुम्या तांकां सांडिनाका तूं. जेसू निराशेन पडोवंक सोडिनाका. जेसू तुजो बरवसो आनी तुजी उतरां धैर्य या भियेनाकात. ही उतरां तांकां फावो जावन दी. सुम्या फावो जावन दी. जेसू थोडी बरें काम मेळ्ळें म्हूण आशयो परगांवाक पावल्यात. थोड्यांक बरें काम मेळोंक ना आनी थोड्यांनी बरें काम मेळटा म्हूण आशेवन जायते पयशे दिल्ले आसात पूण मोस केला. थंयसर मोस सांपडलेलीं आसात. जेसू तांच्या आदाराक तूं पाव. पाव जेसू. परगांवांत वावर करन पाटी गांवाक येता आसतना सगळें वर्स रात आनी दीस म्हणल्यार बरी
आपल्या भुरग्यां खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर थंयसर वावरकन हात बोटान सोरोवन फाटी येता आसतना जायते पटी भुरगीं उपकारी म्हूण दाखोवंकूच सुद्दां कळनात. जिणी सांगाती जावं दी ते उपकारी म्हणून सुद्दां कळनात. ह्या वेळाचेर त्या भाऊ भयणीचे काळजां बेसान जाता. जेसू बेसान जाता. सोम्या तसल्यांक प्रत्येक जावन तुजें धैर्य आनी बोल दी. तांच्या कुटुंबादारांत हांव तांच्या भुरग्यांत हांव आमचे खातीर आमच्या बापायन आवयन भावा भयणीन कितलो सॅक्रिफायस केला, कितले कश्ट काडल्यात, कितले रात आनी दीस न्हीद नासता न्हीद कळोवन थंयसर ती कश्टल्यान म्हणलें समजोवंक बरें म्हण आमकां दी. जेसू बरें म्हण दी. सोम्या ह्या घडये आशिर्वादाचो वेळ तुवें आमकां दिलाय. तूं आमकां आशिर्वादीत करतना ज्या कोणाक आमी ह्या घडये तुका समर्पिले आमच्या भाऊ भयणीक परगांवांत आसच्या ह्या आमच्या भाऊ भयणीक तूं सांडिनाका. जेजू सोलवणेन पडोवन तूं तांकां सोडिनाका. सोम्या जायते युवा जणी परगांवांत वावर करतात. जायते पटी भावार्थ तावन पयस वचोन तुजे तावन पयस वचोन तांकां ताळणी येतात. ह्या वेळार जेजू तुजे तावन पयस वचोंक तांकां सोडिनाका. सोम्या थोडे पोटी इल्ले पयशे जाताना इल्ली क्रिस्तकाय येताना तुजी विसर पडटा, आपल्याच भाऊ भयणीची विसर पडटा. अशें जावंक तांकां सोडिनाका. सोम्या सोडिनाका. जेजू तुजे लागीं तूं तांकां सदांच ओडून घे. सोम्या थोड्यांक येवकरिस्तान भाग घेवंक अवकाश मेळना जावं पुरो, पूण मागण्यांत तरी तुजो मोगो तुजो सांगात भोगूंक तूं तांकां तुजे थंय ओडून घे. जेजू थंयसर कुटुंबाचो सांगात नासतना ह्या हेर साक्रमेंतांत वांटो घेवंक थोडे फाटी अवकाश ह्या संदर्भ मेळनातल्या वेळार तुजे तावन पयस वचोंक. सोम्या जायते बोटी तेंते साव येतात आनी जायत्याने सांगलें आसा. जेजू ह्या वेळाचेर तूं तांकां तुजे लागीं ओडून घे. सोम्या लागीं ओडून घे. जेजू तुजे वरवीं तुजे विणे आमी कसो वावर आमी जोडची ग्रेस्तकाय संपत्ती सगळें व्यर्थ म्हणून समजूंक आमकां शिकय. जेजू समजूंक परगांवांत आसच्या आमच्या भाऊ भयणी शिकय. जेजू जायत्या भाऊ भयणीन परगांवांत वावर करना ह्या पुणशेताक हांगासर जावच्या बऱ्या कामाक तशेंच आमकां कार्मेलीतांगे जायतो आदार दिला. सोम्या जेजू तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर. जेजू ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत करतना प्रत्येक जावं आमी मागता ह्या परगांवांतल्या भाऊ भयणींक तूं सांबाळ. जेजू ह्या दिसांनी तांचे जिवीत थंयसर फुडें दुसऱ्या दिसा कितें घडोवंक आसा काम आसा की ना म्हणलें तीच बद्रितीन आसतना ती थंयसर जिवन आसात. एका कुशीन झुजो आनी एका कुशीन आर्थीक रितीन विविध रितीन आर्थीक रितीन सोम्या समस्या उपजोवनूच आसात. जेजू ह्या वेळाचेर कितें घडोवंक आसा म्हणून एका ज्या खावचें ती जिवन आसा. जेजू सोम्या झुजाची मोडां पयस वचून दी. जेजू आमच्या परगांवांतच्या भाऊ भयणीक तुजें संरक्षण फावो जावं दी. सोम्या जेजू ह्या घडये तुजी आशिर्वादा हांगासरच्या भाऊ भयणीक आनी सांजचे खातीर आमी मागलें तांकां सोमेस्तांक फावो जावं दी. तुका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. येद्या व्हडा साक्रामेंता येद्या व्हडा साक्रामेंता नामां तोरुया पुरविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आगार्या सर्व
जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सोसनात सोसनात एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांयशाक स्पिरिताक समसमी नावार्पाव. आमेन. ये देवा, विचित्र सक्रमंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आनी ह्या घडये तूं आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भरतना सुमया. तुजे आशिर्वादां परगांवांत वावर करच्या, वस्ती करच्या, शिकच्या हर एकल्याक फावो जावन दी सुमया. जायती परगांवांत वावर करची भाऊ भयणी ह्या पुणतळाक येवन तुजी आशिर्वादां मागोवन गेल्यान आनी ह्या दिसांनी रजेर आयलीं हांगासर आसात तांकांय तूं आशिर्वादीत कर. सुमया, तुजो सांगात, तुजी बेसवां, तुजें हाजीरपण ह्या घडये सुमेस्तां भोगूंक फावो कर. सो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाय. आमेन. Zubarka namanduka, Yesu barka wandanduka, besawa cheka, wale kurpeza, ringin tuja sada, sambanduvar. Besawa cheka, wale kurpeza, ringin tuja sada, sambanduvar. आमचे सवे रावत रक्षण दिवो, आमचे भितर रावत सांबाळवलो, आमचे संगीत आदसलो, आमचे फाटल्यान रावत राखोवलो. जेजू बाळका नमान तुका, जेजू बाळका वंदन तुका. बेसावांचेगा वाळे कुर्पेज, वेगेन तुझ्या सदा सांभाळ दवर. बेसावांचेगा वाळे कुर्पेज, वेगेन तुझ्या सदा सांभाळ दवर. थोड्यांक बरें काम मेळोंक ना आनी थोड्यांनी बरें काम मेळटा म्हूण आशेवन जायते पयशे दिल्ले आसात, पूण मोस केला. थंयसर मोस सांपडलेलीं आसात. जेजू तांच्या आदाराक तूं पाव पाव जेजू. परगांवांत वावर करन पाटी गांवाक येता आसतना सगळें वर्स रात आनी दीस म्हणल्यार बरी आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर थंयसर वावर करन हात बोटान सोरोवन फाटी येता आसतना जायते भटेन भुरगीं
उपकारी म्हूण दाखोवंकूच दाखयनात जेणी सांगातीन जावं दी ते उपकारी म्हणूच दाखयनात. ह्या वेळाचेर त्या भाऊ भयणीचे काळजां बेसान जाता. जेसू बेसान जाता. सोम्या तसल्यांक प्रत्येक जावन तुजें धैर्य आनी बोल दी. तांच्या कुटुंबादारांत हांव तांच्या भुरग्यांत हांव आमचे खातीर आमच्या बापायन आवयन भावा भयणीन कितलो सॅक्रिफायस केला, कितले कश्ट काडल्यात, कितले रात आनी दीस न्हीद नासता न्हीद कळोन थंयसर ती कश्टल्यान म्हणलें समजोवंक बरें म्हण आमकां दी. जेसू बरें म्हण दी. सोम्या ह्या घडये आशिर्वादाचो वेळ तुवें आमकां दिलाय. तूं आमकां आशिर्वादीत करतना ज्या कोणाक आमी ह्या घडये तुका समर्पिले आमच्या भाऊ भयणीक परगांवांत आसच्या ह्या आमच्या भाऊ भयणीक तूं सांडिनाका. जेजू सोलवणेन पडोवन तूं तांकां सोडिनाका. सोम्या जायते युवा जणी परगांवांत वावर करतात. जायते फावटी भावार्थ तावन पयस वचोन तुजे तावन पयस वचोन तांकां ताळणी येतात. ह्या वेळार जेजू तुजे तावन पयस वचोंक तांकां सोडिनाका. सोम्या थोडे फावटी इल्ले पयशे जाताना इल्ली ग्रेस्तकाय येताना तुजी विसर पडटा, आपल्याच भाऊ भयणीची विसर पडटा. अशें जावंक तांकां सोडिनाका. सोम्या सोडिनाका. जेजू तुजे लागीं तूं तांकां सदांच ओडून घे. सोम्या थोड्यांक येवकरिस्तान भाग घेवंक अवकाश मेळना जावं पुरो, पूण मागण्यांत तरी तुजो मोगो तुजो सांगात भोगूंक तूं तांकां तुजे थंय ओडून घे. जेजू थंयसर कुटुंबाचो सांगात नासतना ह्या हेर साक्रमेंतांत वांटो घेवंक थोडे फावटी अवकाश ह्या संदर्भात मेळनातल्या वेळार तुजे तावन पयस वचोंक. सोम्या जायते फावटी तेंते समेतात आनी जायत्याने सांगलें आसा. जेजू ह्या वेळाचेर तूं तांकां तुजे लागीं ओडून घे. सोम्या लागीं ओडून घे. जेजू तुजे वरवीं तुजे विणे आमी कसो वावर आमी जोडची ग्रेस्तकाय संपत्ती सगळें व्यर्थ म्हणून समजूंक आमकां शिकय. जेजू समजूंक परगांवांत आसच्या आमच्या भाऊ भयणी शिकय. जेजू जायत्या भाऊ भयणीन परगांवांत वावर करना ह्या पूण शेताक हांगासर जावच्या बऱ्या कामाक तशेंच आमकां कार्मेलीतांगे जायतो आदार दिला. सोम्या जेजू तांकां तुज्या आशिर्वादाने बरा. जेजू ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत करतना प्रत्येक जावं आमी मागता ह्या परगांवांतल्या भाऊ भयणींक तूं सांबाळ. जेजू ह्या दिसांनी तांचे जिवीत थंयसर फुडें दुसऱ्या दिसा कितें घडोवंक आसा काम आसा की ना म्हणलें तीच बद्रेतीन आसतना ती थंयसर जिवन आसात. एका कुशीन झुजो आनी एका कुशीन आर्थीक रितीन विविध रितीन आर्थीक रितीन सोम्या समस्या उपजोवनूच आसात. जेजू ह्या वेळाचेर कितें घडोवंक आसा म्हणून एका ज्या खावजेन ती जिवन आसा. जेजू सोम्या झुजाची मोडां पयस वचून दी. जेजू आमच्या परगांवांतच्या भाऊ भयणीक तुजें संरक्षण फावो जावन दी. सोम्या जेजू ह्या घडये तुजे आशिर्वादा हांगासरच्या भाऊ भयणीक आनी सांजचे खातीर आमी मागलें तांकां सोमेस्तांक फावो जावन दी. तुका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. येद्या व्हडा साक्रामेंता So
दिव्या जशे पापाक तशे मुक्ताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा स्वप्नात स्वप्नात एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोगांशाक स्पिरिताक समसमी आवडवा. आमेन. हे देवा, विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आनी ह्या घडये तूं आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भरतना सुमया. तुजे आशिर्वादान परगांवांत वावर करच्या, वस्ती करच्या, शिकच्या हर एकल्याक फावो जावन दी सुमया. जायती परगांवांत वावर करची भाऊ भयणी ह्या पुणतळाक येवन तुजी आशिर्वादां मागोवन गेल्यान आनी ह्या दिसांनी रजेर आयली हांगासर आसात तांकांय तूं आशिर्वादीत कर. सुमया, तुजो सांगात, तुजी बेसवां, तुजें हाजीरपण ह्या घडये सोमेस्तां भोगूंक फावो कर. सो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाय. आमेन.